आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज आमचे वास्को भागान स्पेशली बायणा एरियेन देव खापरेश्वर हे देवस्थान एक जागृत देवस्थान आनी हे देवस्थानाची आयज प्राण प्रतिश्ठा जाल्लेली आसा आनी तेज्या लागून आयज सगळे भक्तगण हांगा येयलेले आसा. वर्सान वर्स आमी येतात देवळान आनी आयतारचे या बुधवारचे आसतात आनी ते निमतान आयज हांवूय दर्शन घेवपाक लागून येयलेलो आसा. आयज जे दिसपाक देव खापरेश्वराचो जो आशिर्वाद आयज आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर तशेंच आख्ख्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांचेर आसा आनी तेज्या आशिर्वादान आयज लोक खूब वयर सरलेले आसा आनी खूब जाणांचो एक विश्वास आसा देव खापरेश्वराचेर आनी तेज्या आशिर्वादान आयज लोक खूब सक्सेस जाल्लेले आसा. तेजो अनुभव हांवेनूय घेतलेलो आसा आनी जेन्ना हांगा म्हाज्या लागून एक कमिटीन मागून घेतलेले लास्ट टायम जिखल्या उपरांत बाबा 5वी वर्स जी आसा ती वर्धापन दिन देव खापरेश्वर म्हाका मेळटलो त्या हिसपान आयज देवान तो चमत्कार करून हांव इलेक्शन जिखल्या उपरांत कंटिन्यूस आतां 3 वर्सां जाली की आमचे जे वर्धापन दिन आसा ते हांव करीत येयलेलो आसा. असो देवाचो आशिर्वाद करता, इतलेच प्रार्थना करता देवाचो देव खापरेश्वराचो आशिर्वाद आख्ख्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांचेर आसूं. म्हाका खूब प्राउड फील जाता की आयज आमच्या खापरेश्वर देवस्थानान एक पंडितजी हांगा जोशी पंडितजी येयल्लो आसा आमचो शिंगेरीसून आनी आमच्या खापरेश्वर देवस्थानान महा हवन केल्लेलें आसा. खूब तरेतरेचें हवन केल्लेलें आसा. हें हवन करपा कारण इतलेंच की जे भावीक हांगा जे येता खापरेश्वर देवा कडेन जी प्रार्थना करता तेंची सगळी मनोकामना पूर्ण जावपाक जाय. पूण आख्ख्या समस्त ह्या वाठारांतले जे कोण येता पळय तेजे सगळ्यांचे जे मागता पळय ते पूर्ण जावपाक लागून आयज जेंच्यांनी ह्या पंडितजीन हांगा होम घातलेलो आसा. म्हाका अहोभाग्य आसा की ह्या देवस्थानान आनी ह्या पंडितजीन हे म्हाका येजमनी म्हणून हांगा म्हाका दवरल्या बद्दल हांव तेंचे मनांतून देव बरें करूं म्हणटा. हे अशेंच म्हाज्या हातीन म्हाका दिसता शुभ कार्य जावचें अशें हांव देवा कडेन मागता आनी हांगासरल्या सगळ्यांच्या वाठारांतल्या सगळ्यांच्या लोकांचे बरें जावं न्ही, तेंचे भरभराट जावं न्ही, तेंचे मनोकामना जे कितें मागता पळय ते खापरेश्वर तेंची मनोकामना पूर्ण जावची हेका दवर आमी हांगा जमलेले आसा. मेरा नाम वासुदेव जोइसे, मैं कुंदापुर से आया हूँ. इस दिन में हम इस बिंब में शक्ति वृद्धि हो इसलिए बहुत सारे काम किया है. ब्रह्म कुंभाभिषेक किया है, प्रधान आदिवास होम किया है, कला तत्व होम किया है, महापूज किया है, रुद्र होम किया है. सभी कार्यक्रम इसलिए किया है कि कारपेश्वर के बिंब में जो शक्ति वृद्धि हो, जो भक्त यहाँ पर आते हैं ना उसका प्रार्थना भी सफल हो, इसलिए संकल्प करके देवस्थान के सभी लोगों ने संकल्प करके ये महाकाम हमने आज किया है. इससे इस क्षेत्र आगे में और ज्यादा अभिवृद्धि हो ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.